कुळे दोन बिगर गोंयकार चलयांचेर तिगा जाणांनी मेळून आगळीक करपाची दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8 जानेरच्या राती ही घडणूक घडली। कुळे पुलिशेन कारवाय करून जय सिंग देवलाल आगारिया आणि सना सिंग ह्या तिगा दुबावितांक अटक केली। रेल्वे दुपेटीकरणाच्या काम चालू आशिल्ल्या सुवातेर ही घडणूक घडिल्ल्यान आता त्या सुवातेर पुलीस बंदोबस्त केला। तशेंच फॉरेन्सिक पंगडान घटनाथळार वचून पळोवणी लेगीत केली। हांचे फुडें अशी वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून बिगर गोंयकारांचेर खर लक्ष दवरपाची गरज ह्या वेळार थळाव्यांनी उक्तायली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास कुळे पुलीस करतात। कितें आसा आतां गव्हर्मेंटान जावं पुलिशेन जावं आमच्या लोकलान हे जे भायले कोण येता हांगा रेल्वे स्टेशन आसा ट्युरिस्ट स्पॉट तेन्ना बारीक लक्ष दवरपाचें कोण टॅनंट ती फॉर्मां बरोवन दवरूं जाय। नवे नवे कोण कोण दिसता हे केन्ना येता आनी कितें करता म्हणटा तें कांयच कळना। तेन्ना पुलिशेन मातशें वॉच दवरूं जाय तेजेर। रेल्वे स्टेशन आसा तें कितें करता आनी ते वटेन पळयलें आसा कोण कितें करता म्हणटा तें कांयच कळना। नांव आमच्या कुळेच्या पिड्ड्यार जाता, कुळ्या गांवान म्हणटा कुळ्या गांवान अशें जालें म्हणून, पूण कोण करता कितें तें येना। आतां कोण येता केन्ना रेल्वे स्टेशन आसा ट्युरिस्ट आसा कोण कोणागेर रावता कितें जाता तें कांयच खबर ना। ताका स्पेशली हें दवरचो आनी ते नोट करचें म्हणून हांगा कोण येता भायले टॅनंट फॉर्म भरचें, टॅनंट फॉर्म भरून तेंचे सारकें ह्या आयज धरल्या पळय ते छत्तीसगडचे तिगूय भुरगे हय रेप केसीन अशें आतां हेचे डबल लायनीचे कितलेशे काम आसा, कितले कॉन्ट्रॅक्टर आसा, कितले लोक येता काय ना ते कोणूय बाजारात आमी बेश्टे जाय कित्याक नाही आमी रेल्वे में काम करताय म्हणटा तो आमकां कशें कळटलें। बाजारान कोणाक कांयच हें जायना न्ही। तेका एक हेंकां पुलिशेक रायट आसता न्ही कितें हें करपाक। बाबा नवो दिसलो जाल्यार नाल्यार म्हाका दिसता आयडेंटिटी कार्ड तरी हेंकां दिवपाक जाय। हय तेन्ना नाल्यार तेंकां रेल्वेच्यांक सगळें आयडेंटिटी कार्ड घालून तेंकां तरी गळ्याक हें करूंक जाय। रेल्वे कामगार म्हणून हय रेल्वे कामगार म्हणून अमको कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून नाल्यार अदरवायज तेंकां कांयच आयडेंटिटी ना, आयडेंटिटी काय ना न्ही कशें म्हणून हें ना। आतां पुलिसांनी सगळ्यांचे टॅनंट फॉर्म मागचे, टॅनंट फॉर्मां मागची तेणी स्पेशल जाल्यार 2 जाण पुलीस दवरून प्रत्येक घरांनी हें करचें अशें म्हणून। पूण जबाबदारी आसा की कोणागेर रावता तेणी आपले टॅनंट फॉर्म दिवं जाय न्हू रे। जे आसात रे पूण ते एकदां चुकतात, ती थोडी जाणटेली आसता तांकां खबर ना कितें फॉर्म भरपाक कळना जावं कितें कळना। ताका लागून तेंच्यांनी एक मातशें हें घेतल्यारूच जाता, व्हेरीफाय करून व्हेरीफाय केल्यार जाता न्ही। नमस्कार, आमी कुळ्या रेल्वे स्थानकाचेर आहा जे जाग्यार राती 8 तारखेक काल 8 तारखेक परवा दिवशी 8 तारखेक हांगा जी एक घटना घडली, जे वायट कृत्य घडले परराज्यातील 2 चलयेचेर एक वायट कृत्य केले छत्तीसगडा लोकांनी, ते ह्याच जाग्यार आसा म्हाज्या फाटल्यान दिसता पळय ते तुमकां हांगा तेणी घटना घडलेली आसा। जे रॅक तेंच्यांनी खाली केल्या रेल्वे रुळाचेर, ते रुळाचेर वयर तेंच्यांनी तांकां घालून थंय न्हिदेल्ली तेंकां आनी थंयच्यान मागीर तेंणी वायट कृत्य केल्लें आसा। आतां फाटल्यान पळयता की हांगा एक पुलीस सुद्दां बंदोबस्त हांगा दवरिल्लो आसा आनी हांगा फॉरेन्सीक टीम पावल्ली आसा, चायल्ड कमिशनर तोय पावल्लो आसा हांगा आनी ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। जे NGO आसा तेंचे मार्फत तेंची जबानी बी नोंद करून घेतलेले पुलीस आसा आनी आतां कुळे तपास चालू आसा। हो बंदूक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।